श्री कृष्ण माताजी ऐकू म्यूट पण अरसकी म्यूट अरसकी म्हणून माताजी. ऐका वय माताजी. ऐका म्यूट ना म्यूट नाचतानी ऐका ना. वय हरे कृष्ण. ऐकतवे हा वय दुसऱ्या माताजी दुसऱ्या ऑडियोतल्यान जॉईन झाला. आय डोंट नो माय अजय कसं म्हळ्यार म्हाका लॅपटॉप ऑडियो बेगीन प्रॉब्लम उरतले. आतां क्लियर आसले. ओके. हरी बोल. सो गुरुले प्रणाम करून स्टार्ट करें. सॉरी फॉर इनकन्विनियन्स कॉस्ट. हे वट्टू technologies, whatever I do, I'm not doing it. All Krishna's mercy should be there whenever we are doing any service. So Krishna's mercy, Guru Maharaj's mercy घेऊन आम्ही हे क्लास स्टार्ट करूया. पहिली गुरु प्रेयर करून स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ಒಟ್ಟು लोकांक भागवत पुराणांत वेलकम करता. आणि तशीच हांव भागवत पुराण कमिटीक मागेले आभार हे करता की म्हाका एक सेव करच्याक अवकाश दिलेल्याक. सो आयचे आयिल्ले म्हाका टॉपिक गॉड एज अ आयडियल ह्युमन बीइंग. आयडियल म्हळ्यार कसं नाही. आयडियल म्हळ्यार आम्ही म्हणटाची आदर्श. आदर्श व्यक्ती. आदर्श म्हळ्यार कसं नाही. म्हाका आदर्श दिसचे ते आनी कोणाक आदर्श दिशा साथ दिना. म्हाका रायट दिसचे दुसऱ्या मनशाक रॉंग दिसत. सो हाचे खातीर कितें उरचें जाय. शास्त्रीक इंजेक्शन्स. शास्त्रीक इंजेक्शनां सांगल्यार कितें रायट कितें रॉंग म्हणून. तशीच देव केन्नाय देवान अवतार घेऊन आयला तेन्ना ताणें आमी ह्युमन बिंग्स कशी उरका म्हण एग्जाम्पल दितेर गेला. आतां मी एग्जाम्पल घेतल्यार कृष्णा. श्री कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. तांकां हांगा वचून गुरुकुला वचून शिकचे गरज आशिल्ली की ना. पण ही वेंट टू सांदीपनी मुनी म्हळ्यार दाखोवच्याक गुरुल महत्व कितलें आसा म्हणून. प्रत्येका जिवना भितर गुरुल महत्व कितलें आसा म्हणून दाखोवच्याक ताणें गुरुकुला गेलीची. अशीच देव केन्ना जन्म घेवन येता, अवतार घेवन येता. देवाक देव जन्म ना आनी मरण बी ना देवाक. देव अपियर्स अँड डिजअपियर्स. केन्ना हाजेर आमकां गरज आसा देवाली तेन्ना देव अपियर जाताची आनी डिजअपियर जाताची. सो देव हांगा येवन आमकां कसो तरी शिकोवन वताचो. आतां 9th कॅन्टो भितर 10th 11th चॅप्टरा भितर श्री रामचंद्र रामा बद्दल सांगिल्लें आसा. व्यासमुनीन रामा बद्दल बरयल्लें आसा. हातूंत आतां रामाले आमी लिनेजा गेल्यार एन्सेस्टर कोण रामाले. खटवांग महाराज आमकां गोत्त आसा.
who perfected his life in 1 minute. खटवांगालो ग्रँडसन जावन आशिल्लो राहू म्हणून, आणि राहुल ग्रँडसन दशरथ महाराजा बद्दल आमी पट्टू लोकांक गोत आसा. तांकां 3 राणी आशिल्ली, कौसल्या, सुमित्रा आनी कैकेयी. आणि तांकां यज्ञ केले नंतरी तांकां 4 पुत्र जाल्ले, राम, लक्ष्मण, भरत आनी शत्रुघ्न. सो हे पुत्राक तांणी वशिष्ठ मुनी तांगेले कुलगुरू आशिल्ले. तांगेले एडवायजा प्रमाणे ह्या पुत्राक बरे योग्य मार्गदर्शन तांणी दिता आशिल्ली. तेन्ना एक पंत विश्वामित्र मुनी तांगेल्या आश्रमा येता. केन्ना चेडवा एक यंग अवस्थेत उरता तेन्ना विश्वामित्र मुनी येवन त्या काळाक त्रेतायुग आहे खबर, त्या काळा भितरी कसं उरता, राज्य आपल्याला राज्यपाठ सगळे हे मुनी कडच्यान गायडन्स घेऊन करता उरताची. आनीक मुनी कसले धार्मिक कार्याक अडचणी केन्ना आयल्यार मुनी लोक राजा कडे वचून मदत मागतात. तेन्ना विश्वामित्र मुनी राजा कडे येता, दशरथ महाराजा कडे येता, आणि दशरथ महाराजा सांगता की हांव यज्ञ करचे लागला, हांव आनी म्हागेले जोते आशिल्ले वटू सेंट संत लोक, पण ह्या यज्ञाक आमकां हे कोण राक्षस लोक उपटळ दितेर आसाची म्हणून. राक्षस लोक कोण मारीच आनी सुबाहू हे राक्षस लोक खूप येवन आमकां उपटळ दिवचे लागल्यात. हांचे कडच्यान प्रोटेक्ट करूंक तूं आमकां तुगेले पुता धाड, राम आनी लक्ष्मणा धाड म्हणून. राम आनी लक्ष्मण यंग उरताचे. तेन्ना दशरथ महाराजाक हे एक्सेप्ट करना. दशरथ महाराज कित्याक म्हळ्यार कशी हांवें हांकां धाडचें, म्हागेलें इतलें सान्न चेडूं आनी अत्यंत प्रिय उरता ताणें दशरथ महाराजाक. असले म्हागेले प्रिय पुत्राक हांव हांचे बरोबर धाडून आनी तेयी राक्षसा कडेन कसो तरी जाल्यार आनी इतले दीस तांकां सोडून हांव कशी उरतलो, हे वट्टू विचार येता. आनी ताणें म्हणटाची की हांव कशी धाडू. तेन्ना वशिष्ठ मुनी तांकां सांगताची ना धाड, तूं हांकां धाडू शकता, तांणी केपेबल आसा, तूं धाड विश्वामित्रा प्रोटेक्ट करूंक म्हणून, तागेले यज्ञ प्रोटेक्ट करूंक. दशरथ महाराज इतले व्हड महाराज जाल्यार बी तो त्या गुरुल आयकता. ते गुरुल आयकून तो तांकां तागेले चेडवाक विश्वामित्र मुनी बरोबर धाडटा, पेटयता. तागेले यज्ञ हे कन्न बरें कन्न चलू म्हणून. हांगा एक आमकां शिक्षण आमी शिकताची, केन्ना गुरु प्रॉपर दर्शन दिता न्ही त्या पाताचेर, त्या मार्गाचेर आमकां चलता. हे दशरथ महाराजा कडच्यान कळटा आमकां. कडेर वतगेरी तेन्ना बट तो हेजिटंट उरता, तितले मन उरना. मन नसतना बट गुरून सांगला म्हण धांडिताचे. कडेर वता आसतना वाटेर तांकां एक हे मेळटा, फेरोशियस वुमन, ताटका, व्हेरी नोटोरियस फेरोशियस वुमन ताटका. बट राम तिका मारच्या सोदना. कित्याक म्हळ्यार एक बायल मनशेचेर हांव कशी मारूं हें रामाले हें उरता, द्वंद मना भितर. पण तेन्ना विश्वामित्र मुनी सांगताची की तूं मार तिका. केन्ना हें मारच्या योग्य, केन्ना ती एक बायल मनशे भशेन वागनासतना, म्हळ्यार बायल मनशे भशेन ती हे करनासतना लोकांक त्रास दिता आसा, नोटोरियस आसा, फेरोशियस आसा, मस्त लोकांक कश्ट दितेर आसा, तेन्ना त्या वुमना तूं मारूं शकता. केन्ना संत आनी साधू लोक उलयताची न्ही, आचार्य लोक उलयताची, तांणी शास्त्रा प्रमाण उलयताची. हाका शास्त्रीक इंजंक्शन्स म्हणचे. कडे रामाक कळता की गुरुले आपणे पयली आयकुचे जाय. दो अदर पीपल, दुसरे लोक म्हणत की अरे पळय रामांचे एक बाई मनशे मारले म्हणत, बट इफ इट ग्रेसेस गुरु आय शुड बी एबल टू टेक डिसग्रेस फ्रॉम द पीपल. तो त्या गुरुल वचनाचेर वता तो आनी ताटका मारता. फुडें ताणी थंय वताची तेन्ना
विश्वामित्र मुनी आणि अनेक संत लोक पळय निश्चिंत जावन राम असा लक्ष्मण असा म्हण निश्चिंत जावन ताणी यज्ञ करचे स्टार्ट करताचे. राम लक्ष्मण बालक आणि ताणी ಒಟ್ಟು पळयतेर उरताची लायक दे वर गार्डिंग. केन्ना मारीचे आनी सुबाहू येवन त्रास करच्या कुपटळ करच्या स्टार्ट करता की देन राम सुबाहू मारता आनी मारीच्या पळय इले हे जावन कितें म्हणटाचे ताका इले मार खावन तो धांवन वता मारीच्या भिवन. अरे हे कितले प्रबल आसात दिसता सान बालक बट हांची कितली स्ट्रेंथ आसा हांचे कडेन म्हणून तांकां पळोवन पळय तो धांवन वता मारीच्या. मारीच धांवन वता. मागीर यज्ञ सफल जाता तेन्ना विश्वामित्र मुनी तांकां घेवन मिथिला वता. मिथिला जनकराज उरता. जनकराज एक वन ऑफ द 12 महाजनास. तो तेन्ना आपणाल चलेले स्वयंवर अरेंज करता. सीता स्वयंवर म्हणटाचे. वट्टू कडच्यान मस्त लोक आयिल्ले उरताचे. पण वच्चे पयल्या कसं जाता म्हळ्यार मिथिला वता आसतना थंय वाटेर तांचे खोड स्टोन मेळटा. सो रामाक कळटा की ही अहिल्याक शाप दिल्ली उरता. तागेले टच ते रामाले पाद ते स्टोनार पडटगीर अहिल्या रिगेन्स हर बॉडी. मागीर तशें ताका डिलिव्हर करून राम फुडें वता. सो देवाले लोटस फीट इतले ग्लोरियस. तशें म्हण आचार्य लोक सांगताची की कायम म्हाका तुगेले फिटा सकल रावचेशी आशीर्वाद दी म्हण. आतां रिसेंटली कार्तिक म्हयनो जालो. कार्तिक म्हयन्या भितरय आमी दामोदराष्टका म्हणटाचे. दामोदराष्टकामा भितर सत्यव्रत मुनीन कसं सांगला वरम देव मोक्षम वदेम वा. म्हाका वर बी नाका देवा म्हाका मोक्ष बी नाका. कसं नाही आम्ही देवाकडे मागता न्ही मागच्या गेल्यार कसं मागताचे म्हाका हें जावका म्हाका तें जावका काही ना जाल्यार म्हाका बरें हेल्थ जावका कसं तरी मागताची. बट सत्यव्रत मुनी ग्रेट सेंट तो देवा लागीं कसं मागता म्हाका वरम देव मोक्षम वदीम वा. म्हाका वर बी नाका म्हाका मोक्ष बी नाका. वर नाका जाल्यार मोक्ष जावका वे लिबरेशन जावका वे म्हाका मोक्ष बी नाका. तसल्यार कसं जावका. कायम तुगेले हे सुंदर बाल रूप मगेले हार्टांत भितर उरू आनी हांव तुगेले पाद सेवे करूं. हें सेंटाले हें उरता भक्ती. हे भक्ती. सो आतां लॉर्ड रामाले लोटस फिटाने अहल्याने उद्धार जालो. कडेरी आतां मिथिला वताची. मिथिला भितर जनक राजान कितें दवरिल्लें उरता एक कितें म्हणटा ताका कॉम्पिटिशन म्हणयता. कोण ते शिवधनुष उरता ते शिवधनुष उठोवन कोण ते स्ट्रिंग बांदता पळय तांकां हांव म्हगेले धुवेक स्वयंवरा भितर दिता म्हण ते अनाउन्स केल्लें उरता. विश्वामित्र सगळे राजलोक खूब लोक आयिल्ले उरतात आनी सगळे प्रयत्न करतात बट सगळे लोक हरतात. दे वर अनएबल टू टाय दॅट स्ट्रिंग. तेन्ना विश्वामित्र मुनी रामा सांगता वचून ट्राय करे. तांगेलो आशीर्वाद घेवन वचून राम ते स्ट्रिंग बांदच्या कशी उठयता ते बो मोडता. शिवधनुष मोडता. मागीर सीतारामाले स्वयंवर जाता. आतां स्वयंवर जातगीरी राम सीता तांणी वट्टू मेळून मिथिलाच्यान अयोध्या येताचे. आता राम आमी पळोवचे गेल्यार डिफरंट रोल्स प्ले केला हातूंत भितर रामान. रामायण आमी पळयता न्ही राम एक आज्ञावृत पुत्र एक मर्याद पुरुषोत्तमा एक पत्नी व्रतस्था आयडियल राजा आयडियल शिष्य आदर्श शिष्य आदर्श पुत्र आदर्श भात्र हे वट्टू रामान हे केलां. आता आमी मोस्टली डेली व्यंकटेश सुप्रभातम आयकताची. तातूंत भितर कसं सांगला अभिराम गुणाकर दशरदा जगदीश करे
धनुर्धार धीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो जय जय दारते. मला कसं नाही हाज अर्थ अभिराम लॉर्ड व्यंकटेश, रामचंद्र तो कोणाल पुत्र, कौसल्याल पुत्र, तो किदेसा, तो सोबर रमेश विभो, तो मस्त सोबर, अनिक तो जेंटल असा, जेंटलमॅन म्हणता पळय आम्ही तशी. आणि तो रामचंद्र चार्मिंग, व्हेरी चार्मिंग, अभिराम गुणाकर, एकदम चार्मिंग असतो रामचंद्र. आणि ताजे कडेन कसं असाची, गुड क्वालिटीज असाची. व्यंकटेश सुप्रभात आम्ही ऐकतेर गेल्यार न्ही बट्टू मस्त चंद रामाल वर्णन असतात भितर असलो श्री राम. अशी श्री रामाक हे करता जाल्यार राम आयडियल पर्सन. केन्ना केन्ना म्हणटाची की राम हे जाल्यार कसं न्ही, राम इतलो व्हड देव जाल्यार ताणें कित्याक इतले त्रास काडले, ताणें कित्याक आपणाले हाज्यान शक्तीन वट्टू केन्ना एक तातू भितर म्हण. बट राम ह्या जगताक, भौतीक जगताक केन्ना आयलो की तो कितें जावन आयलो, अपियर जालो, तो मनुष्य म्हळ्यार मनुष्यान हे दाखोवच्याक तो अपियर जावन आयला. तो एक देवाल सगळ्यो क्वालिटीज दाखोवच्या लागल्यार तेगेले अवतार अर्थ न्ही अशें म्हण आचार्य लोक सांगताची. कडेरी आता राम सीता आनी वट्टू लोक मेळ्ळी खंय वच्च्या लागली, ताणी अयोध्याक वच्च्या लागली. आता हे रामाले हांवें गुड क्वालिटी, मस्त गुड क्वालिटीज सांगले. तो जेंटल, तो सोबर, चार्मिंग, आनीक एकदम सुंदर, मर्यादा पुरुषोत्तमा. हे गुड क्वालिटीज बिकॉज ऑफ राम. गुड क्वालिटीज असाची म्हण राम सुंदर दिसता न्ही, रामा खातीर हे गुड क्वालिटीज सुंदर दिसताची. कित्याक राम म्हळ्यार भगवान स्वयं. आता कृष्ण कसो न्ही ऑर्नामेंट घाल्यार बी कृष्ण कशें आशिल्लो पळोवच्याक, कसले वर्ण आशिल्ले कृष्णाले, मेघ वर्ण श्याम सुंदरा. कोणी काळे असल्यार सावळे असल्यार म्हणटा ह्यो काळ आसा, ह्यो सावळे आसा म्हण. बट कृष्णा तशें म्हणटाच ना, ही सो ब्युटिफूल, ही सो म्हळ्यार सुंदर दिसता म्हण कृष्ण. सो कसं म्हळ्यार ornaments becomes beautiful because Krishna wears them. आम्ही बरे दिसताची केन्ना मेकअप करना, ऑर्नामेंट घालच्याची आम्ही बरी दिसताची. उलटा, ट्राय टू अंडरस्टँड. बट कृष्णा खातीर ऑर्नामेंट सुंदर दिसताची बिकॉज कृष्णान घालला म्हणा. तशीची रामा खातीर ते गुड क्वालिटीज बी मस्त बरी दिसताची. सो फर्दर आता अयोध्या वट्टू लोक वच्चा लागल्याची तेन्ना एक बिरगाळी तरा येता. तुरंत विश्वामित्र मुनी यांनी हांग कळता की कितें जावच्या लागला, परशुराम येवच्या लागला म्हण. परशुराम बी एक अवतारच देवालो येवच्या लागला म्हण. तेन्ना परशुराम येता आणि परशुराम विचारता, पण वशिष्ठ मुनी यांनी तो विश्वामित्र मुनी म्हणताचे आम्ही हा गेले गोडाऊन करता हाका. तेन्ना परशुराम म्हणता, राम कोण, तो कोण असा, कोणी शिवधनुस मोडले म्हण. मस्त कोपान विचारता. तेन्ना राम मुखार येवन राम म्हणता हांव होतो, बट म्हाका काही आयडिया नाशिल्ली ते मोडचे, बट स्ट्रिंग करच्या गेले तेन्ना ते मोडले कित्याक म्हळ्यार ते धनुष ओल्ड आशिल्ले म्हण. तेन्ना परशुराम म्हणता, इतले हे ती धनुष ओल्ड म्हणटा तूं शिवाल धनुष्याक, तुका हांव आतां विष्णू धनुष दिता, ते मोड दाखय म्हण. तेन्ना रामचंद्र परशुरामा पळयता. देन परशुराम पळय एक हे कन मेडिटेशन करते विष्णू धनुष हाता आपयता. बट एवरी टायम येते उरता ते विष्णू धनुष हाताक येना. कितले हे केले कडेर परशुराम दोळ म्हण पळयता, ऑलरेडी रामाल हाताक ते विष्णू धनुष आसा. तेन्ना परशुरामाक कळटा की ही स्वयं भगवान रामचंद्र हिमसेल्फ. तेन्ना तो रामचंद्रा म्हणटा की आता तू आयला
जो मिस्क्रियन्स असाचे जो राक्षस असाचे तांगेले संहार करूक हांव आतां वता म्हण परशुराम वता. सीता आणि वट्टू लोकांक घेवन विश्वामित्र मुनी हांगा येताची खंय अयोध्या. अयोध्या मस्त करून अलंकार केला आणि तांगेल वेलकम करताची. तेन्ना दशरथ महाराज विचार करता मगेले येता मालगड चल्ल्याले हेय जाले वर्डीक जाली आतां कसं करया म्हळ्यार आतां हाका कोरोनेशन करया म्हळ्यार हाका ते राज्य भार दिव्या हाका राज्य दिव्या आनी हाका कोरोनेशन करया म्हण ताची तयारी लागतेर उरता. तेन्ना कैकेयी बी मस्त मोग करतेर उरता रामाक प्रेम उरता रामाचेर. बट तागेल दासी उरता पळय ती मंथरा ती येवन ते खिरा भितर लिंबू पिळता म्हणटाच पळय दूध फाटच्याक तशी ती येवन तिका बुद्धी दिवच्या स्टार्ट करता. कसं न्ही तुगेल चलो तुका याद आस की दशरथ महाराजान तुका 2 वचन दिले ताजे प्रमाणे तू माग एक माग तुगेल चलो राज जावच्याई दुसरे राम वनवासा वच्चे जाय नाल्यार तुगेल पुताचेर अन्याय जाता रामा राज्य गेल्यार म्हण सांगून बुद्धी दिता. कैकेयी खर दिसता ते हांगा आमी एक लेसन शिक्का कसं म्हळ्यार मंतरा असले लोक मस्त लोक आमगेले लायफा भितर येताची नाकाशील बुद्धी दिताची. बट वी शूड बी इंटेलिजंट इनफ टू टेक आउट कसं एडवायस घेऊ का आणि कसं एडवायस आम्ही घेवच्या ना म्हणून. डिस्क्रिमिनेशन पॉवर आमच्या भितर उरका. एनीथिंग विच डजंट लीड अस टू कृष्णा वी शूड नॉट टेक इट. सो तेन्ना कैकेयी हट करून बसता. दशरथा मनशी मन्नान आता रामा आपयता. रामाक कळता कैकेयीन हें सांगला दशरथ इज इन डिलेमा कितें करचें. बट रामा इज आज्ञाकारी पुत्र आदर्श पुत्र. तो कसं म्हणता तो तागेल बापसूक म्हणता तुगेल वचन अशी वच्चा ना म्हाका वनवासा वच्चा काही प्रॉब्लेम ना हांव वता. भरत राज जाऊ ताजे बद्दल बी म्हाका प्रॉब्लेम ना. त्या टायमार भरत उरना थंय अयोध्येन तो आपल्याला मामागेर गेल्लो उरता. तो राम आतां हांगा वच्चाक वनवासा वच्चा रेडी जाता. इतलो व्हड राजकुमारा तो हांव कित्याक वचूं म्हागेले बापसून वचन दिल्लें हांव कित्याक फॉलो करूं म्हणा. हें आयडियल ह्युमन बिईंग बापसूल वचन पालन करच्याक तो कसं करता तो वनवासा बी वच्चा रेडी जाता. आनी तो वता आसतना लक्ष्मण केन्ना भावा सोडून उरना तो म्हणटा हांव तुजे बरोबर हांव बी वनवासा येता राम हांव बी रेडी आसा वनवासा येवच्याक आनी हांव येता. आनी सीता आदर्श पत्नी ती आपणाले सगळे राजा हे सोडून ती वच्चा रेडी जाता बामणा मागशी. सो हें आदर्श व्यक्तित्व म्हणटा हेका. म्हाका राज मेळना आजकाल पळयला न्ही आमी हेन्नू हण्णू मण्णू हाजे खातीर कसं झगडी जाताची फायटींग क्लेश. बट रामा कसं म्हणटा म्हगेले भाव राज जाल्यार जावं म्हाका ते राजाचे आश ना. म्हगेले बापायल वचन म्हाका मेळना आनी सोडून वच्चा रेडी जाता. सो आदर्श पुत्राले हांगा लक्षण मेळताचे आमकां. तेन्ना तो कसो वता तो वता खंय वनवासा वच्चाक. कितले वर्स वनवास 14 वर्स वनवास. 14 वर्स वनवासा वच्चा रेडी जातकीर तो वता. सीता लक्ष्मण आनी तांणी वतात. अयोध्या वासीज इतली दुख्खान तांकां सोडच्या येता तांच्या मागशी रामा तूं अयोध्या सोडून वच जाल्यार आमी बी अयोध्या रावना आमी येताची म्हणून. तेन्ना राम तांकां सांगता नाका तुमी हांगा रावन तुमी हे राज्याचे सुभिक्षशी उरचेशी पळोवन घेवका तुमी हे नाकाचे म्हण सांगता राम. कडे राम वता आसतना सीता लक्ष्मण बी ताका फॉलो करताची. सो एंटायर अयोध्या दुख्खांत उरता. एंटायर अयोध्या ऑन द वे वता आसतना तांकां एक नदी क्रॉस करची उरता. थंय रामचंद्र गुहा तागेले फ्रेंडाक ब्लेस करता आनी तागेल बोटीन तो नदी क्रॉस करून वता. सो वता आसतना मदीं तांकां एक कबंदा म्हण राक्षस मेळटा. ताका एक दोळो
मस्त कितें शार्प टीथ तशी उरता, ताक मारून असले मस्त राक्षस मेळटा ताका वता वना वता आसतना वट्टू राक्षसा मान मान तो फुडें सरता राम वनवासा खातीर. मागीर अशी एक पंत तांणी एक कडेन आशिल्ली तेन्ना शूर्पणखा वट्टू लोकांक गोत आसा. शूर्पणखा कोण? रावणाल भयण. ती येता, तिका रामा पळोवन एकदम लस्टी डिझायर्स येता मना भितर, हाका कसं नाही केल्यार मागेल हातूंत भितर हाका कन्न घेवका म्हण. मागेले मतलब ताजे बरोबर हांवें हें करता म्हणून तिका लस्टी डिझायर येता, डेमोनियक मेंटॅलिटी. एक पंत एक हांवें क्लास आयकतालें, तुमकां जगत साक्षी प्रभू गोतस की ना गोतना म्हाका, ताणें त्रिवेंद्रम टेंपलाचे हें प्रेसिडेंट ते म्हणटा आशिल्ले शूर्पणखा म्हळ्यार कशी उरता? शूर्पणखा तेगेले नाखून आनी पळय अशी लांब लांब शार्प आनीक कलरफुल नेल्स, कलरफुल हेअर, तळे शूर्पणखा उरता. पण आजकाल ऑल विमेन्स आर शूर्पणखा. वट्टू लोक नानकुट ओडोड सोडून नेल पॉलिश लावन मॉडर्निटी नामा भितरी वट्टू कलरफुल हेअर कोरून वट्टू लोक शूर्पणखा भशेन आसाची. सो एटलीस्ट क्वालिटी शूड नॉट कम लायक शूर्पणखा म्हणून तांणी सांगता आशिल्ली. सो विच इज ट्रू. थंय शूर्पणखा येता आनीक ती आतां रामा कडेन वता. राम सांगता आपूण कशी एका पत्नी व्रता, मागेल कशी आतां लग्न जाला, मागेल भाव तो एकलो आसा, तूं वचून मे बी ही मे लायक नो एक्सेप्ट यू. शूर्पणखा ताजे कडेन वता लक्ष्मणा लागीं, तोय चंद उरता रामा भशेन. आनी कसं सांगता, लक्ष्मण सांगता पळय हांव तागेलो भाव म्हळ्यार बी हांव सर्वंट जाल्यार तूं म्हाजे बरोबर मेड सर्वंट जावन उरचें पडटलें हांगेले दोगांयले चाकरी करतले. तूं रेडी आसवे हाका म्हण. ताजे पेक्षा तूं वचून रामाल दुसरी बायल जा, सो राणी भशेन उरता, आपूण तुमगेले सेव करता म्हण. ती रामा कडेन वता परते. अशी पळय दोगी भाव खेळतेर उरतात ते शूर्पणखा बरोबर, हांच्यान थंय. देन शूर्पणखा कोप येता. ते आता भगवद्गीते भितर बी सांगलं पळय 2.62 सेकंड चॅप्टर 62-63 श्लोकात तेच करता. ध्यायतो विषयान पुंसा कामात क्रोधो बी जायते, क्रोधात भवती सम्मोह, सम्मोह स्मृती विभ्रम. शूर्पणखा कसं जाता, काम येतं पयलीं, काम म्हळ्यार लस्ट, की म्हाका हो जावका म्हणून. आता दोगी लोक मेळना खेळच्या लागले, ती क्रोध येता, एंगर, क्रोध येतगीर पळय कसं करू म्हण कळना, स्मृती विभ्रम जात तिगेले. आनीक ती कसं चित्ता, आता सीता खातीर हांणी दोगी लोक म्हाका घेवच्या एक्सेप्ट करच्या लागले ना, सीताक मान उडयता म्हण चित्ता ती. आनी सीता मारची वता. तेन लक्ष्मणाक कोप येवन आपणाले हेत काडून तिगेले नाक चॉप करता. आनी तिजे बरोबर 14,000 राक्षस उरतात. आनी तांगेले लिडर खरा आनी दूषणा म्हण तागेले लिडर्स उरतात. तांकांय मारून उडयतात. तेन्ना शूर्पणखा विथ द पेन रडते रावणा कडेन येता भयणी. आनी रावणा कडेन येवन ती कसं वर्णन करता, व्हेरी इंटेलिजंट वुमन. ती सांगता सीता इतली सुंदर स्त्री आसा, शी इज अ ब्युटिफुल. ती तुजे कडेन उरका, ती थंय आसा, ती खाडू गेल्ल्यानी अशी शी मेक्स द स्टोरीज. तेन रावणाक आश जावचें स्टार्ट जाता, बिकॉज शूर्पणखा इन्स्टिगेटेड. सो रावणा आस जाता आयज सीता वचून हाडका आता म्हणून. तो कोणा कडेन वता, तो मरीच्या कडेन वता. मरीच्या म्हळ्यार तागेलो मॅटर्नल अंकल उरता, ताचे कडेन वता. ताचे कडेन वचून सांगता अशें अशें त्या वना भितर कोण तरी दोग लोक आसा ती, आनी तांचे बरोबर एक बायल आसा, ती हाडका आपणें म्हणून. तेन्ना मरीचे सांगता ते दोगी लोक केन्ना यंग आशिल्ले पळय, तेन्ना तांचे कडच्यान मार खावन हांव धांवन आयिल्लो, तूं हाची कामां वचनाका म्हण सांगता तो. एडवायस दिता मरीच. बट रावण आयकुचे स्थिती भितर उरना. रावण आयकुची स्थिती भितर उरना. तेन्ना आचार्य लोक सांगतात अनफॉर्च्युनेट पीपल उरता पळय, तांकां कोणी उरना मार्गदर्शन दाखोवच्याक. आनी मोस्ट अनफॉर्च्युनेट म्हळ्यार
कोणा मार्गदर्शन दाखोवच्या उरतात बट दे डोंट लिसन. अरे कसं सांगचे तुम्ही म्हणा अशी. तशी रामान मरीचल ऐकल ना, रावणान सॉरी मरीचल ऐकल ना ताका आता फुडें वचून कसं करका सीता हाडका तो फुडें वचच्या स्टार्ट करता. मागीर मरीच बी येता. मरीच ते गोल्डन डियर बंगाराद जिंके म्हणटा पळय ते गोल्डन डियर जावन थंय येता तेन्ना सीताक ते बरें दिसता बंगाराद जिंके आनी ती रामा म्हणटा म्हाका ते जावका ते जिंके म्हणून. रामा कसं दिसता सीत केन्ना काही मागना ती चंद वरती जिंकेक मागच्या लागला वचून हाडता म्हणून. बट लक्ष्मणा मातशी मना भितर संशय येता असली जिंके ह्या काडो भितर ह्या वना भितर कसले आसा. बट राम लक्ष्मणा सांगता तू सीताक हे पहरेगार्ड करते उर हांव वचून ताका हाडटा. राम वता आनी थोडे दूर वतकीर कळटा ताका हे राक्षसाल काम म्हणून तो ताका बाण मारता. बाण मारतकीर राक्षस लोक पळय ताणी मरता जाल्यार बी ताणी दुसऱ्याक नुकसान करून मरचे. तो कसं करता हे लक्ष्मणा हे सीते म्हण रामाला आवाज घेऊन वदरता आपयता. ते सीता आयकता. सीत लक्ष्मणा सांगता आत्ता वचून तू ताका प्रोटेक्ट करून हाड रामाक म्हणून. लक्ष्मण सांगता सीता माताक रामा कोणाच्या मारच्या जायना तू भिनाका हे कितरी राक्षस आले हे तू भिनाका तू हांगा राव आमी हांगा रावता तर राम येतलो म्हणून. बट सीता आयकना. तू वच का म्हळ्यार वच का मागला आज्ञे म्हणटा. तो लक्ष्मणाक ते फॉलो करका न्हय. तो लक्ष्मण तिके एक हे घालून वता लक्ष्मण रेखे घालून वता की कितें कारण येवं ह्या रेखेच्यान तू भायर येनाका म्हणून. लक्ष्मण थंय वता भावा लागीं तेन्ना रावण साधू वेश घेवन भिक्ष मागू येता. भिक्ष मागू येता तेन्ना सीता भिक्ष घालूक बट लक्ष्मण रेखे पार करून वतना. बट तेन्ना रावणा भितर येवचें जायना. तो सीता म्हणटा एक साधूक तू एक संन्यासीक भिक्ष दिनासतना वत हे करता की म्हणून. तेन्ना सीते ह्यो साधूक ती एकदम हे उरता. सो ती भायर येवन ताका हे घालचें वता भिक्ष घालचें वता. रावण एकदम आपणाले पयली रुपां येवन रावण रुपाक दशकंठ म्हणजे 10 माते 20 बाहू सगळे तिका किडनॅप करून पुष्पका विमाना घालून वचचे. वतसतना वाटेर जटायू एक वल्चर व्हडले ते फायट करूं येता. बट रावणा ताजे रेक्के मोडून तो फुडें वता. आतां जेन्ना राम आनी लक्ष्मण रिटर्न येताची सीता ना तांणी सीता सोदूक वच्चा लागता. ती तांकां जटायू मेळटा थंय. जेन्ना राम जटायूक उठून आपल्या बापसू प्रमाणे तागेले कसं करता अंतिम संस्कार करता जटायूले. आनी जटायू तांकां दाखयता खंयचे दिशे भितर राम गेला म्हणून. ते फॉलो करतेरी राम वच्चा लागता. मदीं वाटेर शबरीला आश्रम मेळटा तांकां. शबरी आमी पट्टू लोकांक गोत आसा. शबरी कसं न्हय राम केन्ना तरी येतलो हांव ताका बेर दितलें म्हणून ती कसं करता ते प्रत्येक बेर वेची ते खावन पळयता हे आसकी म्हणून. बरें आसकी बरें ना गोड आसल्यार रामा दवरतेर उरता ती. हे शबरी भक्ती. अशें म्हण आमी नॉर्मल मनीस आसा पळय देवाक निवेद करचे पुढे पयली थोडे सारके मीठ सारके आसकी स्वीट सारके आसकी म्हण आमी पळोवया शबरीन केलें न्ही रॉंग हे. शबरी अशी भक्ती आमचे लागीं आसकी ना. शबरी इज अ प्युअर डिवोटी. आम्ही अजून शिकतो आसाची. सो आम्ही तशी उश्ट लावन पळोवन त्या देवा दिनाची केन्ना म्हणटा ह्यो शबरीन केलें नावे तशी रॉंग इन्फॉर्मेशन. खंयचे कंटेस्टा शबरीन केल्ले ते आमी पळोवन घेवका. हे एक लेसन शिकता आमकां. कडेर ते शबरी हातू वचून बेर खावन राम आनी लक्ष्मण फुडें वताची. वता वता तांणी एक वना भितर किष्किंदे वना भितर वताची. तेन्ना सुग्रीव तो थंय लिपून उरता आपल्या भावा कडच्यान वाली कडच्यान. तेन्ना हनुमंत कितें म्हणटा हनुमान हांव वचून पळोवन येता कोण की दोग लोक
हे वेस्ट चेंज करून आयल्या ती ताणी तुगेले भावाले धाडिले कोणी दूत उरच्या नाका हांव पळोवन येता म्हण हनुमान ब्राह्मण वेश घालून येता. केन्ना ही नियर्सनी तांकां पळयत की हनुमाना कळता हो श्री रामचंद्र म्हणून. तो श्री रामचंद्राक प्रणाम कर न्हू, तो तांगेले कुशल हे विचार घेवन योगक्षेम विचार घेवन तांकां सुग्रीवा म्हऱ्या हाडटा. तेन्ना रामचंद्र हे वट्ट सुग्रीवाल काणी आयकून बाली मारच्या ताका हेल्प करून सुग्रीवाक वानर राज्य करता. वानर राज बाकी सगळे वानर लोक हे जावन एकट्ठा जावन आता सीते आता सोदच्या वताची किष्किंधेच्यान सुरू करताची. सो सुग्रीव किष्किंधेचे राजे जाता. तेन्ना हनुमान एक सीशोराचेर येताची. तेन्ना आता थंय येता लंके भितर रावणान थंय व्हेल जाल्यार आता हे समुद्र मंथन करून त्या वटेन वचका न्हय, समुद्र जंप करून कोण वतलो अशें पळयतेर उरता. तेन्ना जांबवंत येवन हनुमाना सांगता तुका ते कॅपेबिलिटी आसा तूं जंप कर वच. तेन्ना रामाले आशीर्वाद घेवन हनुमंत जंप कर त्या दिकान वचून सीते अशोक वाटिके बशील उरता. थंय वचून सीते म्हणून तिगेले रामान दिले उंगरां तिका दिवन तिगेले ऑर्नामेंट घेवन परते उडून येता. आनी हातूंत भितर सांगिल्लें बी आसा हनुमाना ताणी धरताची तागेले बालाक उज लायताची. ते उज्यान तो अर्ध लंका ध्वंस करून येता राम. श्रीला प्रभुपाद सांगताची कृष्णाल सेवे भितर अशें आमी राग दाखोवका म्हण कृष्णाल सेवे भितर अननेसेसरीली. सो हे करून तेन्ना येता. आतां हे समुद्र हे करून त्या वटेन वचका सीता थंय आसा. राम कित करता 3 दिवस कंटिन्युअसली ते समुद्र देवतेक तो देवाक प्रे करता कशी वच्ची आमकां वाट दाखयली म्हण. हाका ऑर्डिनरी पर्सन म्हण समजून समुद्र देव फुडें येना आयकना नेग्लेक्ट करता. तेन्ना केन्ना रामाक कोप येता की तेन्ना ताका रियलायज जाता हो सुप्रीम पर्सनालिटी म्हण रामचंद्र भगवान रामचंद्र म्हण भागवतना भितर चंद वर्णन केलें सजी. अशीच आमकां याद आसा की कृष्ण केन्ना ल्हान उरता 4-5 वर्साचो तेन्ना वरुण देव आपणाक पूज केलना म्हण मस्त कोप जावन हे दिता पावस. कृष्ण कसा करता आपल्या लिटल फिंगराचेर गोवर्धनगिरी उठोवन पुरे नंदगांव लोकांक तो प्रोटेक्ट करता 7 दिवस. सो सी भगवान कितें करचें जाता भगवानाच्यान बट केन्ना ताणी आमी आदर्श मानव म्हण दाखयता पळय तेन्ना ताणी प्रॉपर वे भितर चलताची. सो राम तेन्ना प्रे करता. मागीर तो केन्ना समुद्र देव येता. समुद्र देव येतगीर समुद्र देव म्हणटा की ओके तूं भगवान आसा तुका हांव खंयचे जावका तें मदत करता आनी म्हाजे खातीर तुका कांयच प्रॉब्लम जावची ना पूण एक सेतू निर्माण कर. तेन्ना हो वानर सेने सगळे लोक बोल्डर्स म्हळ्यार पात्तर पिक्स वट्टू हाण श्रीरामान नांव बरोवन ताजेर समुद्रा उडयतेर वता ती समुद्रा भितर सिंक जायनाची फ्लोट जाताची. अशी राम सेतू निर्माण जाता. राम सेतू निर्माण जाता. राम निर्माण जातकीर वट्टू लोक थंय वचून कुंभकर्ण रामाल भाव रावणाल भाव रावण वट्टू लोकांक मारताची आनी विजय जाता तांगेले युद्धा भितर विजय जातकीर मंडोदरी येता रडतेर. तेगेले ब्राह्मण वत न्हय बट मंडोदरी एक चेस्ट वुमन उरता. ती गोत आसा आपल्या ब्राह्मणान केले रॉंग म्हणून. सो मंडोदरी रामाले आशीर्वाद घेवन वता आनी सीताक परत राम घेवन वापस घेवन आता तांगेले तेन्ना वनवास बी फिनिश जाता. वापस घेवन आतां अयोध्या येवच्याक रेडी जाता. आनीक हे हाजे सुप्रभातमा भितर वेंकटेश सुप्रभातमा भितर सांगिल्लें आसा कसने हवनीत नया कमनीय करम रघुनाय करा प्रचराम करा करम रजनी कर राज तमो नय मोहरम
म्हळ्यार हाचे अर्थ हवनीत नया तो डॉटर ऑफ द अर्थ म्हळ्यार सीता माता. सीता हातू भितर मेळिल्ली उरता न्ही जनकाक. सो सीता माता घेवन राम येत आसतना कशी दिसतशिल्लो तसो कॅप्टिवेटिंग म्हळ्यार सुंदर, इतलो सुंदर दिसतशिल्लो राम सीता जोडी. आनी तो मस्त ब्युटिफूल दिसतशिल्लो की कित्याक आनी सुंदर दिसतशिल्लो तो रजनीकर राज तमोनया मोहरम म्हळ्यार रजनीकर रात्रीन जो भोंवता पळय म्हळ्यार रात्रीन जो निशाचर म्हणटाचे आमी तांकां, तसले लोक डिमन्स म्हळ्यार दैत्य लोक ते तसले लोकाले राजाक रावणाक मारन रघुराम हे महिरम महा रघुराम हे म्हळ्यार असले हाका मारिलो महान रघुवीर सीता माता बरो आता अयोध्या एंटर करते. सो हांगा कसं सांगला निशाचराल राजा डिमन. बट आत कलियुगात सगळे लोक मस्त लोक सूर्यवंशी जाल्याची, दिसान न्हिदताची रात्रीन भोंवताची. So many lessons to learn, so many things to learn from this. So आता सीता माता घेऊन राम खंय येता अयोध्या विचाराक. येत आसतना वाटेर कोण मेळटा एक अगसा. अगसा कसं म्हणटा अय्यो इतले दीस ही बामणा बरोबर बामणा सोडून खंयची आशिल्ली, आतां पळय राम काही टेस्ट करनासतना व्हरता आसा म्हण. तेन्ना राम इमिडिएटली अग्निपरीक्षा अरेंज करता. सीता माता तातूंतल्यान थ्रू जावन येता. मस्त लोक म्हणटाची राम देव असल्यार अग्निपरीक्षा गरज कशी आशिल्ली. पण राम हे मुद्दम करता कित्याक म्हळ्यार इन फ्युचर कोणी राजा, कोणी ऑप्युलंट पर्सन या कोणी दुष्कर्मी अशी जावच्या ना की कोणाले बायले बरो कोणी कितले दीस उरू ही इज सेड एज आदर्श पुरुष. नो, ते एक आयडियल हे दवरचे जाय म्हणून राम हे करता. आनी आता मागीर तांणी हकेताची कडेर तागेले पट्टाभिषेक जाता. रामराज्य मागीर स्थापीत जाता. कडेन राम हे बी अस की सीता माताक वाल्मिकीला आश्रमा सोडता. मागीर लव कुश जातकीर सीता माता परत धरती भितर वता. हातूंत भितर आमी कसं पळयलें म्हळ्यार राम आदर्श पुत्र, आदर्श पती, आदर्श भात्रा जावन कशी प्रत्येक आदर्श मानव जावन ताणें कितले एग्जाम्पल आमकां दिल्याची. आता 9th चॅप्टर 9th कॅन्टो 10th चॅप्टर 54th श्लोका भितर सांगला एक पत्नी व्रताधरो राजर्षी कार्तिकासुची स्वधर्मां ग्रहमेधियं शिक्षां स्वयं आचरत. म्हळ्यार कसं सांगला की एक पत्नी व्रताधरो राम कोश आशिल्लो एक पत्नी व्रता आशिल्लो आयडियल पर्सन. आनी राजर्षी चरिता सुची, राजर्षी म्हळ्यार सेंटली पर्सनालिटी आशिल्ली तेगेले आनी व्हेरी क्लीन पर्सनालिटी. चरिता सुची व्हेरी क्लीन पर्सनालिटी आनी स्वधर्मम ग्रहमेध्यम एक्झॅम्पलरी हाऊस होल्डर. हे सगळे आयडियल पर्सनाचे क्वालिटीज सांगता आसाची. तो एक्झॅम्पलरी हाऊस होल्डर आशिल्लो. शिक्षण स्वयं आचरत. तो ही हिमसेल्फ फॉलोड द ग्रहधर्मा, गृहस्थ धर्मा. सो हे वट्टू भगवान रामचंद्र ह्या धर्तीवर येवन हे वट्टू आयडियल मनीस कशी उरता म्हणून ताणें कसं केलें, ताणें वट्टू आमकां दाखोवन दिलें. कडेर हे सांगता पुरुषो रामचरितम श्रवणैर उपधारयान अनर्संशापरो राजान कर्मबंधैर विमुच्यते. भागवतमा भितर हे बी सांगिल्लें आसा पुरुषो रामचरितम. रामचरित कोण आयकताच की
कोण हाजे श्रवणम कन कीर्तन करता की तांगेले कसं जाता फ्री फ्रॉम बॉन्डेज जाता ताणी आणि तांचे भितर कसले एनवी डिवायड ऑफ एनवी असूये लोभ मात्सर्य हे कसले भावने तांचे भितर येना अशी रामचंद्र ह्या हातू भितर येवन आमकां आयडियल मनीस कशी उरका आयडियल ग्रहस्थ कशी उरका आदर्श पुत्र कशी उरका आदर्श भात्र कशी उरका म्हणून आमकां मस्त एग्जाम्पल दिवन रामचंद्रान सांगला आणि प्रभुपाद आमगे श्रील प्रभुपाद परपटा भितर चंदकन वर्णन करताची की कशी एक आदर्श पुत्र आदर्श पती आदर्श भात्रान बिहेव करता म्हण जो कलियुगा भितर स्लोली वॅनिश जावचा तश म्हण हे ग्रंथ शास्त्रीक एविडन्स शास्त्रीक ग्रंथ आमी वाचका पठण करका हाजे अर्थ करून घेवका आणि कितले टेक होम आसाची ते आमी डायजेस्ट करून करता हे केल्यार कसं जाता आमकां आमगे जीवन कशें आमी फुडें व्हरचें जाय म्हणून आमकां कळटा इतलें सांगून आयचे म्हगेलें हें करता कोणाक कमेंट्स डाउट्स कितें आसल्यार विचारीत हरे कृष्ण